केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर विकेंद्रीकरणातल्या गोंयांक 5,560 कोटी मेळटले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच आपत्ती वेवस्थापन आनी खाजण शेतांचे पुनरुज्जीवना खातीर बेगीनूच स्वतंत्र निधी मंजूर जातलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। आयतारा केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सीतारामन हिने संसदेत 2026-27 आर्थिक वर्षाचो अर्थसंकल्प सादर केलो। या अर्थसंकल्पाक गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी येवकार दिलो। तशेंच केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर विकेंद्रीकरणांतल्यान गोंयाक 5,560 कोटी मेळटले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच आपत्ती वेवस्थापन आणि खाजण शेतांच्या पुनरुज्जीवना खातीर बेगीनूच स्वतंत्र निधी मंजूर जातलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। MSME and employment 10,000 crores of rupees for the SMEs growth funds हो जो आसा हाजो म्हाका दिसता आमी गोंयांतूय बी फॉर द SMEs and MSMEs डेव्हलप करपा खातीर गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट हो आमकां जातलो। हातूंतल्यान आमी ट्रेड रिसिवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम्स more than 7 lakhs crores has been made available for the MSMEs. Further measures is proposed to deepen for this, which is an benchmarking guarantee for the involving the discounting on the jump linkage and secondary market. MSME हाजो फायदो मेळोवपाक शकता। पयल्यान पयली खाजण शेती खातीर आमी मागणी आशिल्ली आमची ऑलरेडी इन कन्सिडरेशन आसा, इन पायपलायन आसा। ताजो प्रोजेक्ट पुराय जो आसा हो नीती आयोगान इन प्रिंसिपल एप्रूव केला। तेजो डिटेलान प्रोजेक्ट गोवा युनिवर्सिटी विथ अवर WRD ICR हे आपलो प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी करता। प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी केल्या उपरांत ताज्या खातीर लागपी पयशे हे वेगळे ह्या बजेटांतल्यान आमकां मेळटले ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नीती आयोग। फॉर द तुवें जें म्हटलें फॉर द डिजास्टर मॅनेजमेंट हाज्या खातीरय बी फाटलो प्रपोजल आमचो सँक्शन जावपाच्या वाटेचेर आसा आनी डेफिनेटली आमकां तितूंतल्यान ऑलमोस्ट म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमचो ह्या 31 मार्चा पयलीं भितरली काही अमावंट जी आसा पळय न्हू ती ह्या 31 मार्चा पयलीं आमकां सँक्शन जावन मेळपाच्या हाजीर आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।